रमेश तवडकर देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्ती किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळचो ना वा ताजे लागीं उक्ती हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। 13 वर्सां उपरांत जनतेची सेवा करपाक मेळिल्ल्या संदीचो पक्षाक फायदो करून दिवपाचें ध्येय दवरून वावुरतलो म्हूण मंत्री दिगंबर कामत उलयलो। नेटान म्हाका काम करपाक मेळटलें, पक्ष मजबूत करपाक मेळटलो आनी पक्षाक ताजो फायदो करून दिवपाक मेळटलो। हांव जवळ जवळ 13 वर्सां भायर आशिल्लो मंत्रीपदांतल्यान। एक बरी संदी मेळ्ळ्या लोकांची, गरीब जनतेची, प्रजेची सेवा करप नेटान आनी तातूंतल्यान पक्षाचो फायदो करप हे म्हजें दोळे मुखार ध्येय दवरून हांव काम करतां। दर फावटी पक्षान दिल्ल्या जबाबदारीचेर 100% दिवपाचो यत्न केला। हे फावटी तसोच यत्न जातलो आनी 2027 बीजेपी फूल मेजॉरिटीन हाडपाचो यत्न जातलो म्हूण मंत्री रमेश तवडकर उलयलो। 2027 इलेक्शन लक्षात धरून आनी म्हजे सारको एक संघटनाचो कार्यकर्तो की पक्षाच्या ह्या सगळ्या बाकी स्ट्रक्चरांक जाय कारण सभापती आसलो जर जायत न्ही हांव पक्षाच्या बाकी खंयच्याच कामाक हांव करूंक शकनाशिल्लो असो विचार करून जे आसा न्ही पार्टीचे वरिश्ठ आनी आमचे स्थानीक नेतृत्व आसा ह्या सगळ्यांनी म्हजेर एक वेगळी जबाबदारी दिला। हांव आतां पर्यंत ज्यो ज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो बखुबी निभोवपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा। आतां ही जबाबदारी सुद्दां आसा की फुडले 1.5 वर्स की आमकां काम करपाचें आसा। हो सरकारचो कालखंड पुराय जाता आनी त्यामुळे ह्या 1.5 वर्सांक की जनते पर्यंत पावोवन जे आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीचे जी पॉलिसीज जी आसा सरकार ज्यो पॉलिसी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावोवन जे आसा फुडल्या 2027 नंतर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कशें येतली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करून जबाब दिल्ले आसा। दोनूय मंत्री बरे अनुभवी आसात। तांच्या अनुभवाचो पक्षाक आनी गोंयांक फायदो जातलो म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो। दोन्ही आमदार जे आसा ते आयज मिनिस्टर जाले तांकां कामाचो खूब अनुभव आसा। खूब वर्सां पासून ते राजकारणांत भितर आसा। तांच्या कामाचो तांच्या वर्सांचो आनी हाचो अनुभव जो आसा त्या अनुभवाच्या आदारार सरकाराक फुडें व्हरपाक आमकां मदत जातली। संघटनाय आमकां वाडोवपाक जाय। पक्ष हो वाडत आसा त्या पक्षाक सगळ्यांक सांबाळून घेतना आनीकूय घटमूट करपाची प्रक्रिया आसा।